सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुजी तेरा सोदावी कोर्रे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा प्रितीच्या भयणी बाबांनो, संत आंतोनीच्या नांवान तुमकां बरो दीस हांव दितां. संत आंतोनीच्या पावलांनी चलूंक आमी मायेच्या 31वेर ही 13 दिसांची यात्रा आमी सुरू केल्या. तुमच्या काळजाचे आवंडे आनी प्रेयर रिक्वेस्ट संत आंतोनीच्या नांवान मिनीन जेजूच्या हातांत घालुया आनी आमचें देवोत्सव सुरू करुया. आतां शिताबेन देवाचें उतर आमी आयकुया. पयलें वाचप. बागीवंत पावलोन तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. आवेसवोर दुसरो वळ्यो 8-15. प्रितीच्या जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तो दाविदाचे कुळयेंतावन जल्मला म्हूण मनान दवर. हें हांवें परगटलोलें शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगतां. होय, बोणकोणींत पर्यान गेलां, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यान तांकां स्वर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोवें आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सोगलें तांचे पासत सोंसणीकायेन भोगतां. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्याव जाल्यार ताचे सोंगी जियेतोल्याव. थीर गोट आमी रावल्याव जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतोल्याव. आमी अविस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो, कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताच्यान म्हणून नजो. सर्वेस्परा तूं हुजीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतरांचो विवाद करूं नाका. तो आनीक कित्याकूच उपकारोना बरोबर आयकोल्यांचो नाश करूं. कोश्टां आडकोळींनी जोयतीवन जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पडना, पूण उरफाटीं स्वताचो संदेश विस्वाशीपणान परगटतलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावं जाता तितले प्रयत्न कर. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सोगलीं म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. ताचो करार सांबाळटोल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटोल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. तुजी समोर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सोगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बोलान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा, ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हटलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बोलान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस ओदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हटलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावांनो, आयचो वांजेल घेतला मार्कूच्या पुस्तकांतलो 22 व्हडली 28 आनी 4. हांगासर आमी पळयता थोडे धर्मशास्त्री जेजूक विचारतात, सगल्या भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजू सारकें सोंपें करून तांकां सांगता, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. इश्टानो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मोगान देवाचो मोग करप म्हणजे उमेदीचो क्रिस्तांव. उमेदीचो क्रिस्तांव जातलो जाल्यार 2 वस्तू गरजेच्यो, देवाच्या मोगाची आस आनी देवाचें देवसांव. देवाच्या मोगाची आस म्हणजे देवाचो मोग करूंक आमकां भूक आनी तान लागना जाल्यार देवाक आमी बोजूंक पावची नात. ही देवाच्या मोगाची आस आमी कोरण्यांनी दाखय जाल्यार तें देवसांव जाता. मोग आनी मोगाची भावना, मोग आनी मोगाची कर्तुबां दिसून येता बरो समार्यकार ह्या काणयेंतल्यान. मोग सदांच चालूच दवरूंक जाय. मोग एका दिसाचो वो एका वर्साचो जायना. असलो सदांकाल विस्वाशी मोग करतलीं जाल्यार उमेद आनी विस्वाशीपण चड गरजेचें. भाग्योन जुआवांची उतरां ताच्या पयल्या चिटीन 24:20. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणीत पूण आपल्या भयणी भावाचो दुवेस करीत जाल्यार ही मनशां फटकिरीं. इश्टानो, देवाचो मोग आनी त्याच बरोबर पेल्याचो दुवेस करूंक जायना. तर देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शिकोया. आमच्याहून देवाचो सुबेज मोग करूंक आनी आमच्या सारको पेल्याचो मोग करूंक सान आंतोनीचो आदार आनी कृपा मागुया. सान आंतोन जेजूचो खुपूच मोग करी. सान आंतोन भाशेन आमी उमेद दाखयता गाय देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक. तर कोण आमचो पेलो? तूं तुज्या पेल्याच्या आदाराक पावताय? हे प्रश्न मनांत धरून सान आंतोनीच्या नोवेनाचे मागणे आतां आमी करुया. सान आंतोनीचे नोवेन. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फळ निर्मळायेचें आनी ओनोन क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देणांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरबाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोदी कोर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमचें इंतेसांव उचारचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केळलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना
एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता. अशें जावं. सान अंतोनीची लादीन सोमिया काकूत आमची कर. जेजू क्रिस्ता काकूत आमची कर. सोमिया काकूत आमची कर. जेजू क्रिस्ता आयक आमकां. जेजू क्रिस्ता तुला भायर आयक आमकां. देवा बापा सुर्गींच्या काकूत आमची कर. देवा पुत्रा संवसाराच्या सुडवंडरा काकूत आमची कर. पवित्र स्पिरिता सांता काकूत आमची कर. पवित्रिंदा ती एकल्याच देवा काकूत आमची कर. भाग्योन मोरे स्वयंभाच्या पदकाबीन गर्भ सांभाळलेले माग आमचे पासत. सान अंतोन लिस्बोआच्या माग आमचे पासत. सान अंतोन सेराफिक ओर्बीच्या ओनोंदा माग आमचे पासत. सान अंतोन तेस्तामेंताच्या आर्का माग आमचे पासत. सान अंतोन सुर्गींच्या जणवायेच्या भक्तिस्ताना माग आमचे पासत. सान अंतोन प्राचिताच्या बिस्मिता माग आमचे पासत. सान अंतोन कालतेपणाच्या आरशा माग आमचे पासत. सान अंतोन नितीपाटी बेतल्या माग आमचे पासत. सान अंतोन आंग सुखाचेर जुईत व्हरतल्या माग आमचे पासत. सान अंतोन कुर्साक लबदलेल्या इश्टा माग आमचे पासत. सान अंतोन वांजेलाच्या जोलत्या पोसला माग आमचे पासत. सान अंतोन ओन बावडताच्या तोरतोऱ्या माग आमचे पासत. सान अंतोन देवचराच्या कंपेरिया माग आमचे पासत. सान अंतोन सुपुर्नायेच्या प्रतिमाना माग आमचे पासत. सान अंतोन कोशेन मार्तिरा माग आमचे पासत. सान अंतोन पातक्यांच्या उजवाडा माग आमचे पासत. सान अंतोन विस्मिताच्या भुजबोंडारा माग आमचे पासत. सान अंतोन नेणटेपणाच्या राखणारा माग आमचे पासत. सान अंतोन जो उलोवणें दिताय मोन्यांक माग आमचे पासत. सान अंतोन जो दुसरें दिताय खान बेऱ्यांक माग आमचे पासत. सान अंतोन जो भायर घालताय देंवचारांक माग आमचे पासत. सान अंतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय माग आमचे पासत. सान अंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासत. सान अंतोन जो मेलेल्यांक जिवन करताय माग आमचे पासत. सान अंतोन जो कुड्ड्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासत. सान अंतोन जो कोंट्यांक चलयताय माग आमचे पासत. सान अंतोन जो सणलेल्यो वस्तू मेळयताय माग आमचे पासत. सान अंतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासत. सान अंतोन जो निती पासून जुस्तल्यांक सांबाळताय माग आमचे पासत. सान अंतोन जो देंवचाराचें खोटेपण भस्मिताय माग आमचे पासत. सान अंतोन गुन्यांवांक खास लायतल्या माग आमचे पासत. सान अंतोन नीज देखी नेंटुबायेच्या माग आमचे पासत. सान अंतोन सुर्गींच्या निर्मळायच्या फुला माग आमचे पासत. सान अंतोन मोगाच्या आखत्या माग आमचे पासत. सान अंतोन पोलकेपणाची बेपर्वा करतल्या माग आमचे पासत. दुस्मनाच्या फासांतली निवार आमकां सांत अंतोन. विजा आनी बडोलांतली निवार आमकां सांत अंतोन. सगल्या पातकांतली निवार आमकां सांत अंतोन. सगल्या आमच्या जिविताच्या काळांत आदार आमकां दी सांत अंतोन. तुजे मोजती वरवीं आदार आमकां दी सांत अंतोन. देवाचे शिर्लेक संवसाराची पातकां काडटाय बोगोस आमकां सोम्या. देवाचे शिर्लेक जी संवसाराची पातकां काडटाय आयक आमकां सोम्या. देवाचे शिर्लेक जी संवसाराची पातकां काडटाय आयक आमकां सोम्या. मानून घेतलोय सोम्या तुज्या चाकराक आनी ताचे वरवीं व्हडा विस्मितां तुवें केली. सगल्या पासून कोरपडून सोम्या तुजें पवित्र नांव. विनोदी कर आमचे खातीर ओनंदून सान अंतोन आमकां फावो जावच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्यो वासावण्यो. मागणे हे देवा उतरेकलेली परब भाग्योन आंतोनीची तुज्या कॉन्फेसराची कुशाल करून सायबा तुज्या इगोर्जेक तिका मेळूंक सदांच ओतम्याचो आदार आनी फावो जावंक बगूंक सासणाचो संतोष आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.